Sri Pravin Arlekar, who is a social worker and an entrepreneur. So, for the past few days, we have been hearing that Pravin sir is providing free Wi-Fi facilities to schools and children of Pradhnya Taluka. As all of you know, the whole of our country as well as the world is in a big crisis following the COVID-19 pandemic, which is gripping the normal life in our country. So, due to lockdown, shops were closed, industries were closed, but education is a continuous process. We can never stop education. तरी ते काही सोशियला असे दिसले की ज्या ह्या ग्रामीण भागात हे जे ग्रामीण भाग आसा त्या भागाक आयज ह्या गोष्टींची गरज आसा. आयज हांव त्या पक्षाचो प्रवक्तो आसा. म्हाका तेजो सार्थ अभिमान आसा. हांवें गेली 20-25 वर्सां ह्या राजकारण क्षेत्रांत काम करता. एक 4-5 आमदार आमी निवडून दिले, त्यांच्या कडेन आमी काम केला. पण एक असो एक आमदार जो आयज भावी आमदारा घडये जावं शकता, पण तेजे जे स्वप्न आसा ते साकार जातले अशें आमची एक पेडण्याच्या वतीन अपेक्षा आसा. पण तेजे जे विजन आसा भुरग्या बद्दल की आयज पेडणे तालुक्यात प्रत्येक गांवांनी वायफाय सेवा दिवपाची, जेणे करून सरकारान जे इंटरनेट जे अभ्यासक्रम केला ते ही खरी तर सरकारची खूप घोर चूक आसा. कोरगावला हा पंचायत क्षेत्रात दुसऱ्यांदा वायफाय घेण्याचं काम केलं, जेणेकरून आमची कोरगावची संपूर्ण पेडणे तालुका मतदारसंघाची मुलं शैक्षणिकदृष्ट्या पुढे यावी, त्यांचा शैक्षणिकदृष्ट्या विकास व्हावा हा त्याच्यामागे एकमेव हेतू आहे. आणि काही दिवसापूर्वी कोरगाव येथे देऊळवाड्यातल्या त्यांनी आपल्या कार्यालयात विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वायफाय सुरू केली आणि आज दुसऱ्यांदा प्रथम हायस्कूलमध्ये जी वायफाय सेवा पेडण्यात होते आणि ती आमच्या प्रथम हायस्कूलात. जरी तुम्ही ऑनलाईन क्लासेस सुरू केल्या, पण त्या ऑनलाईन क्लासेस सुरू करताना भुरग्यांच्या डिफिकल्टी, टीचरांच्या डिफिकल्टी हे ते सारखे जाग्यार घातले ना. आणि ही गरज ओळखून आर्लेकरान जो आपलो संकल्प सुरू केला सगळ्या शाळेत वायफाय दिवचो, हे खरोच एक अभिमानास्पद म्हणटा तसो आनी थोड्याशा भुरग्यांक हांव म्हणटा थँकफुलच म्हणून एक अशी गरज जाता की नेट ना जाल्यार कितलेशे प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे परीक्षा चालू आसता आनी नेट डावन जाता, म्हणजे हैसरलीच गरज आसा जाल्यार आमच्या गोंयभरची गरज जाता. म्हणजे त्या भुरग्यांक जवळ खरोखरच पूजनीय अशी ही सेवा आसा. आयज आमी प्रज्ञा स्कुलान वायफाय एक लॉन्च केलेलो आसा फ्री. तशेंच हांवें कोरगांवान लॉन्च केला आतां जस्ट 2 दीस जाले. भुरग्यांक कितें त्रास जाता पळय ते गव्हर्नमेंटाक आजून हें ना, तेची जाणीव ना. आतां आमकां 2 वर्सां जालीं गव्हर्नमेंटान भुरग्यांक कितें जाय पळय तें आजून पळोवंक ना. वायफाय नासतना तेंच्यांनी स्टार्ट केलें ऑनलायन. भुरग्यांक खूब त्रास जाता. भुरग्यांक आयज खंय भुरगे डॉंगरार वयतात आनी खंयसर वयतात, वायफाय ना जाल्यार तेंच्या एग्जामीक त्रास जाता. तशेंच तेंकां आवय बापायकूय त्रास जाता. तशें हांवें आतां खूब वर्सां 2 वर्सां जालीं आतां पळयता हांव आमच्या घरांत एकदा वायफाय मेळना. तेका लागून हे गव्हर्नमेंट खंय तरी कमी पडटा म्हाका दिसता. आनी तेच जाण आयज हांवें ह्या भुरग्यांक